In a smooth transition of local leadership, Arbora Nagwa Sarpanch Roshan Redkar has resigned from his post. Speaking to the reporters, Redkar clarified that the resignation was part of a mutual understanding with Deputy Sarpanch Sushma Nagvekar. We had agreed to split the term between us, he said. Sushma Nagvekar is now expected to take over as Sarpanch in the coming days. सरपंच बाप आज तुम्ही सरपंच पदा वचून देवल्या हेजें रिजन कितें आहा? 2022 जेन्ना आमी पंचायत फॉर्म केली पळय तेन्ना आमचो एक अंडरस्टँडींग जाल्लें आनी तितून त्या अंडरस्टँडिंगान हांव आनी आमची डेप्युटी सरपंच बाय सुषमा नागवेकर हेंच्यांनी आमी दोगांयनी मेळोन टर्म वांटून घेतलेलो आनी तो टर्म आयज खंय तरी सोंपलेलो आसा. म्हाजो कार्यकाळ कबार जाल्लो आसा, सो तेका लागून आयज हांवें म्हाजें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा. पण बाप तुमच्या कार्यकाळान तुम्ही कितें कितें कामां केल्लीं आनी कितें कितें पेंडींग उरलेलें? म्हाज्या कार्यकाळान हांवें भरपूरशी खुबश्यो अश्यो एक्टिविटीज केल्ल्यो आहा ज्यो पास्ट टेन्सान केन्नाच जावंक नासल्यो. फॉर एग्जाम्पल आमच्या आरपोरा नागवान आमी ट्रेडिशनल म्हण मागीर कल्चरल प्रोग्राम्स म्हण स्पोर्ट्स एक्टिविटीज म्हण अश्यो भरपूरश्यो एक्टिविटीज आमी करून दाखयल्ल्यो आसा. तशेंच आमी डेव्हलपमेंटाचेर म्हणशी जाल्यार आमी 33 KV आमच्या आमदाराच्या आदारान अंडरग्रावंड करून घेतलेली आसा. तशीच आरपोरान आमी 2-3 बॅडमिंटन कोर्ट बांदलेले आसा. एक सुसज्ज अशें एक सब हेल्थ सेंटर आमच्या अडफड्या नाग्याच्या लोकांक बांदलेले आसा, जेजो लोक आतां खूब फायदो घेत आसा. तशेंच अश्यो खुबश्यो एक्टिविटीज आमी आमच्या कार्यकाळान करून घेतलेल्यो आसा. आनी पेंडींग म्हणशी जाल्यार आमचे हॉट मिक्सिंग जे इंटरनल रोड्स आसा पळय तो एक 3-4 वर्सां जाली पेंडींग आसा, पण तो येणाऱ्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरान काम तें स्टार्ट जावन रोखडेंच कंप्लीट जातलें. कित्याक तें पावसाक लागून मातशें पेंडींग उरलेलें आनी तें ऑलरेडी फायल मूव करून सगळी पासूय जाल्ली आसा आनी तें ऑक्टोबरान पासून जातलें कंप्लीट. सरपंच बाब तुम्ही तुमच्या लोकांक कितें मेसेज दिवंक सोदता? सगळ्यान पयलीं हांव आमच्या आख्ख्या आरपोरा नागवेच्या लोकांक काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी हो जो म्हाजो कार्यकाळ आसलो एज अ सरपंच म्हाका सगळ्या लोकांनी पुरेपूर म्हाका सपोर्ट दिल्लो आहा. तसोच जितकी आमची डिपार्टमेंट्स आसा गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळ्यांनी म्हाका बरो सपोर्ट केल्लो आसा. सगळे ऑफिसर्स म्हण मागीर आमचो MLA म्हण म्हाजे कलिग्स म्हाजे डेप्युटी सरपंच बाकीचे वॉर्ड मेंबर्स सगळ्यांनी म्हाका फूल पाठिंबो दिल्लो आसा आनी बऱ्या भाशेन हांवें म्हाजे जो कार्यकाळ आसा जो म्हाका कळोकूच ना केन्ना स्टार्ट जालो आनी केन्ना सोंपलो पळय तो. थोड्या गोश्टींचेर आमी खंयसर चुकले आसूं शकता. कित्याक जे आमी प्लॅटफॉर्माचेर पळय आसले हांव थंयसर जें म्हाका कितें सारकें दिसतालें पळय त्याच डिसिजनाचेर हांव फर्म रावल्लो आसा. थोड्या गोश्टींचेर फॉर एग्जाम्पल आमचो पिटर डिसूजा तेजे कडेन म्हाजे खंयसर ना खंयसर तरी आमचे ग्रामसभेक तू मे जाताली, पण खंयसर तरी तो आपले पॉयंट्स मांडटालो जे मे बी खंय तरी एक सायडीन खरें आसूं शकता, खरें एके सायडीन चुकोय शकता आमी. सो आमी दोगूय जाण पर्सनली आमी एकामेकाक बरे घट आहा, पण जे डेव्हलपमेंटाचेर कितें उलोवंक वता जाल्यार तो हय ना करून आमचे अशें आसतालें. पण केन्नाच आमी कोणाचेर अशें वायट हितून हें कांयच करूं ना. आनी हांव लोकांकूय सांगूंक सोदतां की ज्या भाशेन हांवें म्हाजें काम केलां थोड्यांक मे बी तें दुखलां आसतलें, थोड्यांक बरें दिसलां आसतलें. सो हांव जेंकां कितें दुखलां जाल्यार हांव तांकां काळजांतसून माफी मागतां आनी जें काम हांवें म्हाजेसून करूंक जालां तितकें हांवें म्हाजे कडसून हांवें पुरेपूर त्या खुर्चेक मान दिवन हांवें काम करपाचो प्रयत्न केल्लो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.